नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबराआधी हेडलाइन्स। अदानीचेर सरकार बॅकफुटार। अदानीची मालमत्ता 8 वर्सांत 18 पट वाडली। प्रधानमंत्र्यांकडेन संबंध किते? बीजेपी कितलो पैसो? अदानी इतली कंत्राटां कशी? राहुलाचे बीजेपीचेर फार। बीजेपी म्हणटा पुरावे दाखय। पणजे स्मार्ट सिटीची सगळी कामां 31 मार्च मेरेन तडीक लावंक सांगिल्ली। मात कामाच बंद करून डांबर घालून पावसा उपरांत रस्ते परत खणपाचो महापालिकेचो निर्णय। फोंड्या फार्मागुडयेर अपघातांत एकलो आगताक सोंपलो। ओव्हरटेक करतना 2 व्हीलर, मोटार आनी टँकराचो एक्सिडंट। 2 व्हीलर चलोवपी संदीप परबकार आगताक गेलो। मायनिंग लिजांचे पावणेक एमएसपीएलाचे आव्हान। यशस्वी बिडरांक याचिकेंत प्रतिवादी करूंक हायकोर्टाची मेकळी। बिडर प्रतिवाद्यांक नोटीशी, तेवटेन ट्रकवाले मागता थाकाय। बीजेपीचे काम नंबर 1। पार्टीचे काम मिडिया मॅनेजमेंट असल्यो बारीकसाणी शिकूंक गोयची टीम गुजरातांत। गुजराताचो मुख्यमंत्री आनी घर मंत्र्याक मेळे, तानावडे उलयलो। सरकाराक गोयच्यो तार सारकेल्यो न्हंयो राखूंक जमना। कर्नाटकांत म्हादय वेल्यार गोंयकारांचे हाल। म्हापशांत तार न्हंयकडेन म्हादय बचावाक सरकाराचो निशेध। दर्यादेगांनी डेंजर झोन, नो स्विमिंग झोनांत वतल्या टुरिस्टांक अलर्ट करूंक दृष्टीचो एआयचो वापर। लायफगार्डांक अलर्ट करूंक सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो ऑरस आनी ट्रॉयन लॉन्च। पुरातत्व आनी इतिहासीक महत्वाच्या नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो पुनरुद्धार पुराय। 11 फेब्रुवाराक देवळाचे लोकार्पण। छत्रपतीचो वंशज साताऱ्याचो आमदार सुवाळ्याक खासा सोयरो। भोमाची देवळां घरां राखूंक लोक आझाद मैदानार। गांव काबार करून हायवे विस्ताराचे कारस्थान। सुदिनाच्या नांवान शबय। जमिनीची परिस्थितीचो अभ्यास नासतना सरकाराचो प्लान। आनी धार बांदोड्या पिळये गांवच्या भूमिका देवळांत चोरी। फंडपेटी फोडली। व्हडल्यो दिवल्यो आनी पुजेचे सामान उखल्ले। कालो जातनाच देवळांत चोरयेची दुसरी खेप। खबरो विस्तारान। 2014 सावन अदानीची मालमत्ता $8 मिलियन वेल्यान $140 मिलियन कशी जाली? बीजेपीक अदानीचे कितले फंडिंग? अदानी बरोबर प्रधानमंत्र्यांच्यो कितल्यो ट्रिपी? प्रधानमंत्री वता त्या देशांनी अदानी कितली कंत्राटां? संसदेन अदानी कांडाचेर चर्चेंत राहुल गांधीची बीजेपी सयत प्रधानमंत्र्यांचेर चढाई। बीजेपी आरोपांचे पुरावे मागता। प्रकरण कंपनीचे म्हूण सरकार पक्ष बॅकफुटार। राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? There was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। अदानी जी, how many times did you travel together with Adani ji? Also an important क्वेश्चन, जरूरी सवाल। अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? अदानी खातीर मोदी सरकारान नेम बागयले म्हूण आरोप करतनाच बीजेपीन पुरावे मागले। पुरावे नासतना बेठेच आरोप नाका, हो खंय कंपनीचो इशू। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करे। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे।
ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसा नहीं बोल सकते। और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीवीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को, जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर? कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं, आप पेपर दीजिए। और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए, वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते। राहुल गांधीन मोदी अदानीच्या संबंधाचो इशू काडटनाच बीजेपीन राहुल गांधीचो भावजी रॉबर्ट वाद्रा आणि अदानीचे फोटो रिलीज केले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. G20 खातीर सरकारान पणजे स्मार्ट सिटीची सगळी चालू कामां 31 मार्च मेरेन तडीक लावंक सांगिल्ली. मात सीसीपीन कामांच बंद करून आतां डांबर घालपाचो आनी G20 बसका सोंपल्या उपरांत परत रस्ते खणपाचें थारायला. कामां बंद करून रस्ते हॉटमिक्स करप आनी 6 म्हयन्यांनी परत खणप म्हणजे टॅक्स पेयराच्या पयशांची वाट. खासा रिपोर्ट. G20 प्रेसिडेन्सीचो डिप्लोमॅट आनी मिनिस्टर लेव्हलाचो एकूण 8 बसका गोंयान एप्रिल ते जुलय मजगती जावपाच्यो आसा. मुख्य सचिवान G20च्या प्लॅनिंगाचे एके बसकेक महापौर रोहित मोन्सेरात आनी महापालिका आयुक्ताक आपयल्ले. G20ची एकूय बसका पणजे जावची ना, मात गेस्ट पणजे भोवंक येवं शकता म्हूण अदमास. ते खातीर स्मार्ट सिटीची चालू आशिल्ली सगळीं कामां 31 मार्च मेरेन पुराय करूंक सांगिल्ली. मात स्मार्ट सिटीची अर्दवट कामां सध्या बंद करून डांबरीकरण करप आनी G20 उपरांत परत रस्ते खणपाचो निर्णय महापालिकेन जाल्लो. So now G20 is happening in Goa. Okay. So now that is happening, say, by March 3rd. I was sitting there at the meeting with everybody else. So the government has given strict instructions by March 15th, all work is to stop. Cease. Stop. And then it will continue. Then it will have to stop. They are hotmixing all of the roads, replacing everything. So a lot of work will happen now during these next 6 to 8 months. Most smart city work can happen until November, until all of these missions, until all of these meetings are over. No, but what happens next? Again, they will start digging whatever. We have to. We don't have a choice also now. आता G20चे वेळापत्रक पळयात. G20ची गोंयांतली पयली बसका 17 एप्रिला सावन. G20ची निमाणी बसका 20 जुलयाक सोंपता. तेन्ना गोंयान पावस. सध्या उस्तिल्ले रस्ते काम तडीक लायन आसतना बंद करपाचो महापालिकेचो निर्णय. पावसान त्या रस्त्याचे आनी गटरांचे कितें जातले तें निश्चित ना. पावस सोंपल्या उपरांत फक्त ऑक्टोबर-नोव्हेंबर म्हणजे नवरात्रा दिवाळे कडेन परत स्मार्ट सिटीची कामां हातान घेवची पडटली. इतल्या मजगती सरकारान IAS संजीत रॉड्रिग्साक सगळ्या कामाचो नोडल अधिकारी म्हूण नेमला. पणजे शार, G20 बसकाची थळां, G20चो रूट, विमानतळ ह्या जाग्याचेर चालू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी इमॅजिन पणजी, CCP, वीज खातें आनी PWD खात्याच्या कामाचेर देखरेख दवरपाची जबाबदारी ताका दिल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. फोंड्या फार्मागुडयेर अपघातांत एकलो आगताक सोंपलो. उदकाचो टँकर, 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलराचो एक्सिडंट. 2 व्हिलर रायडर संदीप परबकार आगताक गेलो. तो मूळ महाराष्ट्राचो. मेळ्ळा ते म्हायती प्रमाण 2 व्हिलरवाल्यान खंय स्पिडीन ओव्हरटेक करतना 4 व्हिलरीचेर मोखली. फुडल्यान येतालो टँकर ताका साल्वार करूंक गेल्ले कडेन अपघात. मंगळारा सकाळची गजाल. फार्मागुडयेर उदकाचो टँकर, 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलराचो एक्सिडंट. 2 व्हिलरवालो खंय स्पिडीन ओव्हरटेक करतना एक्सिडंट जाला म्हूण वॅगनरवालो सांगता. पुलिसा कडेनूय सध्या तीच म्हायती. 2 व्हिलरवालो संदीप परबकार 4 व्हिलरीक धपको बसल्या उपरांत टँकरा पोंदा आयलो आनी आगताक गेलो. कुर्ती रावपी संदीप खंय मूळ महाराष्ट्राचो. सो हांव मागीर लेनिको आसलो. मागीर तो फाटल्याच्यान म्हाका ओवरटेक मारता दिसता. येयलो, म्हाका डॅश मारलो आनी ऑपोजीट सायडीक पडलो. तेन्ना मागीर तो टँकर येतालो, तेणें तकले वयल्यान घातली. मोटरसायकलकार ओवरटेक करतालो एका वॅगनर काराक आनी ते वॅगनर काराचेर डॅश मारली फाटल्यान आनी दुसऱ्या सायडीक पडलो. तो टँकरवालो येतालो पळय ताका सेव करपाक ट्राय केलो पण तो फाटल्या व्हिलाक तेज्या तकली मेवली. तसो करून तो एकलो संदीप परबकर सन ऑफ नारायण, गोवामराय कुट्टीचो, नेटिव्ह ऑफ कोल्हापूर महाराष्ट्रा, काम करता जायडस कंपनीन. हेजी ताका इंजर्ड जालो त्या एक्सिडेंटान आनी ताका इमिडिएटली शिफ्ट केलो. इमिडिएटली शिफ्ट करून हॉस्पिटलान डिक्लेअर डेड केलो. एज कितें? एज तेजी 37 इयर्स. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.
हालींच जाल्ले मायनिंग लिजांचे पावणेक MSPL कंपनीचे आव्हान कंपनीक याचिकेन दुरुस्ती करूंक हायकोर्टान मेकळीक दिल्या। याचिकेन 4 यशस्वी बिडरांक जोडपाची मान्यताय दिवन सगळ्या प्रतिवाद्यांक नोटीस। मजगती दक्षिण गोंयांत खणी सुरू जावप कठीण, ताका लागून GPSाचे वजें नाका। ग्रीन टॅक्स कमी करचो म्हूण दक्षिण गोंय प्रोग्रेसिव्ह ट्रकवाले मागतात। ग्रीन टॅक्स जे आसा ते वाडलेले आसा ते ग्रीन टॅक्स आमचे ते कमी करचे। नंबर 2 2 पॉयंट म्हळ्यार आमगेले 50 रुपीज जे आसा न्हू आमकां 15 वर्सां सोंपलीच्या बरोबर आमकां ते चालू जाता आनी ते पासींग करी पसून परती करी पसून ते आमकां ते चालू जाता। आनी तिसरी म्हणल्यार प्रॉब्लेम आमगे GPS जे आसा ते आमगेले जे आसा पयलीं कितें आसलेलें जे सोंपली न्हू आमगेलें मायनींग सोंपली न्हू ती स्टार्ट जाता स्टार्ट जावपा टायमार ते आमकां पयशे भरचे पडना। आतां हें कंटिन्युअस पयशे भरचे पडटा। हे 3 पॉयंट जाले आनी चवथो म्हणल्यार लास्ट जे आसा गोंय आमगे सावथ गोवा म्हणटा आतां लॉट वटेच्यान तयार केलेलें आसा त्या लॉटां भितर आमगे सावथ गोवा एकूच ते तुका येना आनी सावथ गोवा जे आसा मायनींग चालू स्पश्ट सांगता तुका सावथ गोवा मायनींग चालू जावपाची शक्यता ना। हें आमकां मायनींग डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा आनी आमची थोड्या मला वचून खबर आसा आमचे रेटीन आसा डायरेक्टरान सांगलेलें आसा आमकां मायन हें जावपाक भयंकर कठीण म्हणून आनी तरी आसतना आपूण तो प्रयत्न करचो म्हणटा तो प्रयत्न देखील करपाचो आसा तो आमकां खबर ना गॅरंटी ना। आनी तेणें कितें सांगलां कस्तुरी रंजन जो रिपोर्ट आसा त्या रिपोर्टा प्रमाणे सावथ गोवा मायनींग चालू जावपाची ना। गुजरातान खंय BJPचे काम नंबर 1 पार्टी कशी काम करता मिडिया मॅनेजमेंट अश्यो बारीकसाणी शिकूंक गोंयची BJPची टीम गुजरात पावली। अध्यक्ष सदानंद तानावडे आनी टीम थंय गुजरातचो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेलाक मेळ्ळी। तांचे कामकाज कशें चलता ते पळयले। गोंयची टीम थंयचो घरमंत्री हर्ष संघवीकूय मेळ्ळी। तानावडे प्रुडंटा कडेन उलयलो। कारण 156 सीट तांच्यांनी ह्या वेळाचेर घेतले निवडून आयले आणि 52% वोटिंग म्हणजे पडले। एक वेगळो एक बऱ्या तरेचो ऑर्गनायझेशन सेटअप तांचो तो आमकां थोडोसो पळोवंक जाय आशिल्लो पूण आमी मुद्दम आयले आनी ऑफिस सिस्टम बेजिकली तांची पद्दत जी आसा ती पळोवपाक आनी जाणून घेवपाक लागून आमी आयिल्ले टीम आयिल्ली आमची फॉर एक्झाम्पल मिडियाच्या संदर्भात आसत पब्लीक रिलेशनच्या संदर्भात कशा पद्दतीन कार्यकर्त्यांचे वेगवेगळे म्हणजे त्यांची पेज प्रमुख पर्यंत त्यांची सेटअप आसा तो कशा पद्दतीन तो जाणून घेवपाक आमकां एक बरेच कारण तातूंतल्यान बरेचशे एक 2 दिसाच्या विजिटा भितर आमकां बरोचसो फायदो आमकां जातलो। गुजरात जे आसा पळय त्यांचे परफेक्शन जे आसा ऑर्गनायझेशनचे ताकद हे जे आसा ते खरेंच जाणून घेवपा सारकें आसा। म्हापशात तार न्हंय कडेन आमची मादय आमकां जाय उलो। सरकाराक खंय गोंयच्यो तार सारकेल्यो न्हंयो सांबाळूंक जमना। कर्नाटकान म्हादय व्हेल्यार गोंयकारांचे हाल जातले। इतली आंदोलनां निशेध जावनूय म्हापशेच्या आमदारान घरमंत्री अमित शाहचे वक्तव्याचो निशेध करूं ना म्हूण आंदोलकांचो जोशुआचेर फार। म्हादय आमची माय म्हापशा तार न्हंयचेर दुर्गा माता घरा सरस्वती माता हांगा विसर्जन जाता। आयज तेची परिस्थिती कितें जाल्या हे लोकांक कडेन दाखोवपाक आमी आयज अवेअरनेस प्रोटेस्ट मारलो पिसफूल प्रोटेस्ट मारलो कारण त्या नदी कडेन जशें पळयता की इतली घाण जाल्या ते सरकार ते पळोवंक शकना हेचेर लक्ष दिवंक शकना। आनी जर म्हादय नदी जर डायवर्ट जाली जाल्यार फुडें कितें जातलें हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा कारण हो जो म्हादयचो संगम आसा तो पूर्ण गोंयाक आसा आनी आमच्या तितूनसून म्हादयच्या हितूनसून म्हाका दिसता आमचे झरे नदी कितले पक्षी हे जीव जंतू हे करतात पण त्याच्या उपरांत व्हडलो प्रश्न येतलो तो लोकांचो। आतांच जर म्हाका दिसता उदकाक लोक रडटात ते कितें जातलें तें खबर ना आनी हो प्रोटेस्ट हांगा थांबना। तुमकां खबर आसतलें की हो प्रोटेस्ट आमी चालू केल्ले आनी हो प्रोटेस्ट आमी गांवांनी व्हरतले। आज जर पळयत जाल्यार म्हापशान सगळ्यांक हरशी खबर आसा की म्हादयचो एक फाटो ताचेच उदक हांगा शेवट मेरेन पावला। पयलो इफेक्ट जो म्हादयचो आसा तो जेन्ना ती सुकपाक लागतली तेन्ना मे म्हयन्यान तुमकां हांगा दिसतलो आनी जो म्हापशेचो आमदार आसा ताणें उलोवपाची गरज आशिल्ली पूण खंयच हांवें ताका म्हादयचेर उलयतना पळोवंक ना। म्हाका दिसता ताका म्हादय विशीं अज्ञान आसा म्हणून तो उलयना। म्हणून जेन्ना आमी जागृताय करता जाल्यार आमी हांगाचे आसा ते सगळ्यां कडेन सुद्दां
दिसता की आमी वचून पयली आमदाराक मेळूंक जाय आणि ताका म्हादईचें महत्व सांगूंक जाय. कारण आज माविन गुदिनो उलोवंक शकता, आज सुभाष शिरोडकार उलोवंक शकता, जाल्यार म्हादई ज्या जाग्यार पावल्या तो आमदार उलयना, तो ओग्गी आसा. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. दरेका मळार तंत्रज्ञान आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो मोठ्या प्रमाणात वापर जावंक लागला. दर्यादेगांनी टुरिस्टांचो जीव साल्वार करूंक हाचो वापर जावचो म्हूण दृश्टीचो यत्न. डेंजर झोन, नो स्विमींग झोनान वचपी टुरिस्टांक शिनाल दिवंक आनी लायफ गार्डाक अलर्ट करूंक दृश्टीन सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो ऑरस आनी ट्रॉयटन लॉन्च केला. Over the last 2 years, we have extensively carried out trials of both Triton and Auris. Triton is an artificially enabled system of cameras which detects anybody who goes into the danger zone into the waters, sends a warning signal to our control center, and thereafter the lifeguards can be alerted either by an audio warning or both video also. Once the lifeguards are alerted, a jet ski or a surfboard can be put into the water and the victim rescued effectively. At the same time, the Triton system can autonomously warn the tourist if he's going to be stepping into the danger zone. It has got a speaker system which makes regular announcements. For example, like you're going to step into the danger zone, you are getting into dangerous waters, there is a rip current in this area, please come out. And from our experience, we have seen a large number of tourists do heed these warnings and come out. We plan to deploy this in no swim zones or the areas which are not safe for swimming, or in river areas which are closer to the beaches where there are rivers, unmanned areas, rocky areas. Just a system with artificial intelligence which detects somebody getting into the water, issues a warning, and the tourist is forewarned and does not go into the water. नार्व्या सप्तकोटेश्वर देवळाचे पुरातत्व आणि इतिहासीक महत्व मतीन घेऊन ताचे पुनरुद्धाराचे काम पुराय केला. 11 फेब्रुवाराक देवळाचे लोकार्पण जातले म्हूण पुराभिलेख मंत्री सुभाष फळदेसाय मिडिया कडेन उलयला. कार्यावळीक साताऱ्याचो आमदार शिवाजी महाराजांचो वंशज शिवेंद्र सिंह राजे भोसले आसतलो. पुर्तुगीजांनी मोडिल्ल्या हेर देवळांचोय खंय अभ्यास चल्ला. सप्तकोटेश्वर मंदिराचो हो लोकार्पण सोहळा हो घडून येता आयज 11 फेब्रुवारीक. आमी वास्तवीक 3 दिसांचो प्रोग्राम केल्लो आसा. 9 तारखेर हे सगळे धार्मीक विधी आसतले, 10 तारखेर परत धार्मीक विधी आनी 11 तारखेर हो लोकार्पण सोहळा एट द एंड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक आमचे श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्र सिंह महाराज भोसले ह्या माननीय आमदार सातारा महाराष्ट्र ह्या कार्यक्रमाक प्रमुख व्याख्याते म्हणून एक प्रसिद्ध इतिहासकार आनीक बरे प्रवक्ते आसात ते श्री पांडुरंग बलकवडे, एक इतिहास तज्ञ. ह्या 3-4 वर्सांच्या कार्यकाळान भितर संपूर्ण रित्या हिस्टोरिकली ताजे इम्पॉर्टन्स ताजे जपणूक करून परत एक फावटी हाची पुनर्बांधणी केल्ली आसा. आमचे कडेन सादारण 19 क्लेम्स आयिल्ल्यो की ही देवळां आसात ती पुर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केल्लीं. ती क्लेम्स आसात आनी तांचे संदर्भ घेवन आमची जी तज्ञ कमिटी आमी बसयल्ली आसा ते ताजे म्हणजे ते पडताळून पळयतात आनी जेन्ना हें कन्फर्म जातलें की ही जी वास्तू मंदिराची उद्ध्वस्त पुर्तुगीजांनी केल्ली आसा जर जायत जाल्यार ताचें रिस्टोरेशन घेतलें. भोमा गांवांत पोर्तुगेज तेंपासान आशिल्ली घरां देवळां काबार करपाचें कारस्थान चल्लां म्हूण थळावे पणजे आझाद मैदानार पावले. गांवच्या लोकांचो हे फावट सुदिनाचेर नांव घेवन आरोप. जमिनी परिस्थितीचो अभ्यास करिनासतना कायदेशीर प्रक्रिया खुटाळ्याक मारून सरकाराची फटिंगपणां चल्ल्यात म्हूण गांवचो लोक आक्रमक. 65 पोर्तुगेज लिबरेशन जावच्या पयलींची जी घरां उबी आसा, गाड्यो उबी आसा ते तुमी सहज आयज म्हणटा कितें इलिगल म्हणून. तेन्ना प्रोसेस कंप्लीट जायनासतना पळय जाल्यार कोल्लीम गांवांत येयले ते जबरदस्तीन 4 सुमार जेन्ना लोक न्हिदलेलो आसता
कंपाऊंड वॉलाच्या भितर उडी मारून तेणे नीस मारपाची ट्राय केली. विचारल्यार ते जबाब दिना. आमी म्हणटा ते नीस मारतलेच. सुदीन ढवळीकर बाब त्या फावटी PWD मिनिस्टर आसले. आतां बसून जे कितें केलां पळय न्हू, हांव मागता तेजे कडेन आमी हात जोडून विनंती केले, बाबा ह्या गांवाचेर वक्र दृश्टी दवरनाका. आयज कित्याक नांव घेवचें पडलें? ते जे ऑथॉरिटी मारूंक येयल्ले पळय थंय न्ही, तेणी नांव घेतलें हे 15 जाल्ले सुदीन बाबाच्या हितून काळान. हांव म्हणटा कितें, तुवें केलां मरे तें. आयज आमचो आमदार दुसरो आसा, गोविंद बाब येयला आतां. तेका ह्या लोकांची काळजी आसा, बारीक लोकांची. जर तर तुवें तें कर्म केलां पयलें, हें करून दवरलां, असोच मार्क आमकां काबार करतलोच म्हणून, जाल्यार हांव म्हणटा दोगूय तुमी आयचो आमदार आनी तूं बस काबराल बाबाक घे. कित्याक काबराल बाबाक हितूंतली बाबा कांयच खबर ना. धारबांदोड्या पिळये गांवच्या भुमिका देवळान चोरी, फंडपेटी फोडली, व्हडल्यो दिवल्यो आनी पुजेचें सामान चोरलां म्हूण देवळाची समिती सांगता. अजाप म्हणल्यार चोरांनी CCTV कॅमेराय उखल्ले. ही खंय दुसरी खेप कांय वर्सां फाटीं अशीच चोरी जाल्ली. कालो जालो काय चोरी, मात हे वर्सा समितीन फंडपेटी कालो सोंपच्या आदींच रिती केल्ली. सकाळीं 7:30 हांगा हें करपाक गेलो सारें मारपाक. तेन्ना तेणी पळयलें हांगासर, तेन्ना दार ओपन आसलें आनी आमची आरमार आसली ती फोडिल्ली, सकयल फोडलेली. 5 दिवल्यो येयल्यो, पुजेचें सगळें साहित्य येयलें असलें तिकें, आनी फंडपेटी फोडले आनी इतकें लॉस जालां. सो कितले पयशे बीन कितें आशिल्ले फंडपेटी? पयशे फंडपेटीन आनी 5-6 हजार आसूं शकता. आनी कितें दिसता तुका, म्हणल्यार आतां CCTV बीन काडून येयल्या तेंच्यांनी? CCTV सगळें येयला तेंच्यांनी काडून. कोणाचेर डावट बीन कितें लोकल बीन कोण आसता कितें म्हणटा? डावट तसो साहेबा कोणाचेर ना. हांगा देवस्थानाचें काम चलतालें कळ्ळें. त्या हितून तेंच्यांनी कितें हेज्यान पयलू अशेंच कालो जावन 7 वर्सां पयलू कालो जावन अशीच फोडलेली. आतां पयर आमचो जालो 30-31 कालो उत्सव आसलो. त्या काला उत्सवान एक 2-4 दिसांनी तेंच्यांनी केलें काम. कित्याक तेंच्यांनी तें पळयलें हांगा ते फेरीवाल्यांचें सामान आहलें, प्लस आमचे ते ग्रेनेड सोफा येताले पळय ते आहले. ते कितें जालें, ते आयच्यानूच येयले कळ्ळें. जाल्यार ते हांगा कोण ना ते पळोवन हें करता. आनी कितें आमच्या गांवान हेंच्या एक गेट आहा, प्लस देवस्थानाची एक गेट आहा. त्या दोनी गेटीक लॉक जाताले कितें. आनी तेंच्यांनी ते कितें गाडी हाडून केली, नाल्यार ते सोंपेपणीन तशें ते हें नासलें कळ्ळें. कितें लोक हांगा येता म्हणून आमी हेंच्यांनी गांवान ती एक गेट बसयली. दिवली सुद्दां थिवना. अंदाजे कितले आसतले तुमी? म्हणजे 25 हजाराचें आसतलें टोटल आमकां लुकसाणी. मायज सुद्दां आसूं शकता. ती आरमार बी म्हटल्यार तेणें भरपूर डॅमेज जाली न्हू. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.